लोकांक जर बदल जाय तर तांकां आमी तो बदल दिवपाक जाय आनी सद्याक लोक कळंगुटान पक्ष पळोवन मत मारचो ना तर तो मनीस पळोवन मत मारतले म्हण सुदेश मयेंकार उलयला। RDXGOA खातीर कळंगुटच्यान गौतम शिरोडकार। राउंड मारलो हे सुदेश मयेंकर हांव गेलो पर्सनली चवथीच्या निमतान त्या दिसांनी तेन्ना लोकांनी सांगले आमकां खबर आहा भाजपाचे कोण कार्यकर्ते जावं वोटर पळय ते तेंच्यांनी सांगले बीजेपी आयले आमी ना म्हणून फावटी आनी खुबशी एंटी इन्कम्बन्सी आसली बीजेपी आनी जे बीजेपीन केला अजून पासून जे आमी खंय तरी आमी अशें दिसतालें की सामकें जातलें पूण तें सामकें जातलें अशें अजून पासून दिसना म्हणून आमी एक डिसिजन घेतलें लोकां खातीर फॉर अ चेंज लोकांक जर चेंज जावं जाल्यार आमी आहा तो चेंज करपाक घडोवपा खातीर। भाजपचो वोटर आम आदमी कडेन अवश्य आता सध्या लोक पार्टी पळोवन वोट मारतलो लोक मनीस पळोवन वोट मारतलो हेच्या फुडें कित्याक दोगांय पार्ट्यांनी कितें केलां तें सगळ्यांक खबर आहा न्हू। फाल्यां जर काँग्रेसीचेर जिखोन कोण येता तो भाजपान वयता आतां कितें गॅरंटी जे कोण काँग्रेसीन वचपाचे आहात ते भाजपान ना वयचे तांकां संवय जाल्ली आहा ती लोकांचो मॅन्डेट व्हरून इकपाची। कळंगूट ऑलमोस्ट सगळी कव्हर केली तेन्ना लोक उलयता वी नीड अ चेंज आनी चेंज फॉर गूड अशें दिसता की लोक खंय तरी आतांची सिस्टम चल्ल्या जावं आतां जें कितें चल्लां तितून लोक वाजेल्लो आसा आनी आमकां ठामपणान खात्री आसा की लोक आमकां एक चान्स दिवन पळयतले।